विसवापरांत तुमकां येवकार. लष्करात येवंक नवी पिळगी तयार ना. गोंयकार तर सापूच फाटी. लोकांक लष्करा विशीं सारकी म्हायती आसना. लष्कराची सारकी वळख जावची म्हणून मडगांवां लष्कर मेळावो दवरला. 28 ते 30 तारखेमेरेन तो चलतलो. ब्रिगेडियर चौहानान मिडियाक ही म्हायती दिली. पणजे लष्कराच्या एसटीसी केंद्रात शुक्रारा ब्रिगेडियर चौहानान पत्रकार परिशद घेतली. मडगांव रेल्वे कॉलनी लागसार ग्राउंडाचेर 28 तारखेक हो मेळावो सुरू जातलो. 3 दीस हो मेळावो लोकां खातीर उक्तो आसतलो. पयलीं गोंयाच्यान बऱ्यापैकी लोक आर्मी ऑफिसर जावपा खातीर लष्करात येताले. गोंयकार तरणाट्यांनी लष्कर भरती खातीर फुडें सरचे म्हूण कॉलेजींनी वचून पासून जागृताय केली. मात उपेग कांयच जालो ना अशें ब्रिगेडियर चौहान म्हणटा. The display of tanks, artillery guns, air defense guns and radars, various ingenious equipment, the tank trolls which are used to remove the mines in the battlefield, some nuclear, biological and chemical warfare equipment which are used. निवृत्त जवानांचो भोवमानय ह्या निमतान करतले. लष्करात असताना अपंगत्व आयिल्ल्या जवानांचोय ह्या मेळाव्यात भोवमान जातलो. We also conducting ESM rally where large number of ex-servicemen, Veer Naris are expected to attend. We also have planned to present scooters to disabled soldiers. I think to some extent will fulfill our aim to attract our cream youth to join as armed forces. Skydiving, slivering operation, paramotor, horse show, dog team display, motorcycle team display, fly pass, martial arts ही लष्करी जवानांनी दाखयल्ली प्रात्यक्षिकां ह्या मेळाव्यात लोकांक पळोवंक मेळटली. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. गोंय मुक्ती खातीर कितल्याशाच जाणांनी जीव वगडायलो जाल्यार कितल्याशाच जाणांनी कादय भोगली. मुक्ती लढ्यातलो झुजारी मडकयच्या मुकुंद पुंडलीक कामत धाकणकाराक अंगोलाच्या कादयेत घाल्लो. थंयच्यान सुटल्या उपरांत ताणें अंगोलात संवसार केलो. आतां ताची फामील गोंयांत येतले जाल्यार थंयचें सरकार ताच्या फामिलीक त्रास करता. हो प्रस्न NRI आयुक्ता मेरेन व्हरपाची तयारी हांगासरल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्या. गोंय मुक्त करपा खातीर कितलेशेच जवान शहीद जाले. कांय जवानांचो गोंयच्या सुवर्ण महोत्सवी मुक्ती दिसा निमतान सरकारान निकतोच भोवमानूय केलो. कांय जाण कादयेत गेले. मडकयचो मुकुंद पुंडलीक कामत धाकणकार आझाद गोमंतक दलाचो संस्थापक वांगडी. गोंय मुक्त करपा खातीर तो झगडलो. 1952 ताका आनी हेर 6 जाणांक अंगोलाच्या कादयेत घाल्ले. थंयच्यान सुटल्या उपरांत ताणें अंगोलाच आपलो संवसार उबो केलो. मुकुंद कामतीचो जावय डेल्सिओ कोस्ता म्हणटा, अंगोलाक स्वतंत्र मेळोवन दिवपा खातीरूय कामत धाकणकार अंगोलाच्या लोकांक आदार करतालो. शुक्रारा मुकुंद कामतीची घरकान्न आनी धुवा सयत पुराय फामील गोंयांत आयल्या. मात येता म्हणल्यार थंयच्या सरकारान तांकां खूबच त्रास केलो. My father is a freedom fighter from India, but I ask one question: why me and my sister and my family is possible have the nationality Indian? Because when you want to come here, it's very difficult for has a visa. I think is one question you can put in your state. स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचो अध्यक्ष नागेश करमली म्हणटा, हो प्रस्न NRI आयुक्ता मेरेन व्हरतलो. मुकुंद कामत धाकणकाराच्या फॅमिलीचो मिडिया सामकार भोवमान केलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. 12वीक दुसरी टर्म परीक्षा सक्तीची केल्ल्यान बोर्डाच्या निर्णयाक विरोध करपा खातीर 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी बिरेस्तारा लोहिया मैदानाचेर धरणे धरले. सेकंड टर्माक लागून विद्यार्थ्यांचेर अभ्यासाचो ताण येतलो. बोर्डान पयलीचीच पद्दत लागू दवरली ना जाल्यार दुसऱ्या टर्म परीक्षेचेर बहिष्कार घालपाचो उलो विद्यार्थ्यांनी मारला. उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान आता 12वे खातीर 4वी टर्म परीक्षा सक्तीच्यो केल्यात. ह्या परीक्षांचे मार्क विद्यार्थ्यांचो वर्सुकी नियाळ घेतना जमेक धरतले.
ह्या पद्दतीक लागून विद्यार्थ्यांचे सरासरी मार्क देंवतले आनी तांचेर 4 परीक्षांचो प्रचंड ताण येतलो अशें विद्यार्थी म्हणटात. ही कागाळ घेवन विद्यार्थी शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराता कडेन गेल्ले. तांकां मेळूनय कांयच जालें ना. आतां ते धरण्याक बसल्यात. We have got circular very late for this exam, this. Because of that, we are struggling for this. So, what is your demand now? Our demand is that for boycott second term exam, so that we'll have the old scheme as per the old board scheme, 75 mark paper for the final exam. We are revolting against this because we don't want second term exam and 55 mark paper for the boards. बोर्ड आपली भूमिका बदलना जाल्यार दुसरे टर्म परीक्षेचेर बहिष्कार घालपाचो उलो 12वेच्या विद्यार्थ्यांनी गोंयभरच्या 12वेच्या विद्यार्थ्यांक मारला. पालक शिक्षक संघटनांक आनी सगळ्या कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक विश्वासांत घेवन फुडलो निर्णय घेवचो अशें तांणी थारायला. We are supposed to contact all colleges and go and afterwards contact all the PTA members also to involve parents also, because most of the parents are involved in it and they don't want and they are supporting us, and some people who are outside also, they are also trying to support us. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. पर्यटन खात्यान कळंगूट बागा दर्यावेर उबारिल्ले बेकायदेशीर शेक मोडपाक सुरवात केल्या. फाटले 2 दीस लागून 4 शेक मोडल्यात. उरिल्ले मोडटले आनी ते खातीर मोहीम चालूच उरतली अशें खातें म्हणटा. हायकोर्टान बडी मारल्या उपरांत ही कारवाय जाल्या. कळंगूट आनी बागा वाठारांत व्हडा प्रमाणात बेकायदा शेक आनी खाटी घातल्यात. ही बेकायदा बांदकामां मोडून उडोवपाचो आदेश हायकोर्टान दिल्लो. त्या प्रमाण पर्यटन खात्यान हे बेकायदा शेक मोडपाचें काम सुरू केलां. बागा आनी कळंगूट वाठारांतले बेकायदा शेक मोडून उडयले. ह्या वेळार खर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. पर्यटन खात्याची उपसंचालक पॅमेला फर्नांडीस, बार्देसाचे संयुक्त मामलेदार नितल आमोणकार आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार आशिल्ले. पॅमेला फर्नांडिसान ह्या मोहिमे विशीं म्हायती दिली. Demolition is this part which we are demolishing is illegal. So the department has verified that he has taken into encroachment the government land, so we are demolishing. Totally encroached on government land. Total how much? We can't say. We are on the move. Whatever is illegal, we go and demolish it. We have started this yesterday. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.